आकाशवाणी पणजी, श्री पांडुरंग प्रासादिक नाट्य मंडळ, विठ्ठलापूर, साखळी, गोवा तुमच्या मुखार सादर करता अनिल नाईक आणि बरयल्लें नभोनाट्य तिकडें. आवगे आवय देवा, सोसूंक जायना आवय, आवगे आवगे. श्याम, श्याम, तू तुझ्या आवय वांगडा राव, हांव दोतोराक घेवन येता. नाका नाका बाबा, तू वचू नाका. हांव तुजी रिक्षा घेवन वता आनी दोतोराक हाडटा. मातशी चावी दी पळोवया. दिता. दी मरे बेगी, कितलो वगत सोदता. सोदता मरे, खंयच्या बोल्सांत दवरल्या तीच याद ना. हां, मेळ्ळी, घे. दी, येता हांव. सांबाळून चलय रे, बेश्ट बोवाळ घालू नाका. अरे तू पयलीं भितर चल आनी आई कडेन लक्ष दी. हांव रोखडो येता. रामनाथ, रामनाथ, आसा मरे तू घरात? रामनाथ. काका, काका यो भितर. बाबा घरान आसा. अरे पूण हो शरद रडटा कित्याक? कितें जाला? आनी तो श्याम इतले ताकतिकेन रिक्षा घेवन खंय गेला? काका, आईच्या पोटात खूप दुखता कर. दादा दोतोराक हाडूंक गेला. आई व्हडल्या व्हडल्यान पिरंगता. करण, कितें जाला रे? तिच्या पोटान दुखता ते तिका सोसूंक जायना. दादा ते खातीर दोतोराक हाडपाक गेला. आवगे आवय आवय. वयनीक खूब त्रास जाता आसतले. हांव घरा वचून आमचे हिका आनी दुर्गाक धाडून दिता. तुमी भिवू नाकात. दोतोर पळयतलो कितें जाला तें. येता. आई, बाई, आई चड बरी ना रे. म्हाका भंय दिसता. आईच्या पोटान जाता ते धाडटले मरे. हय रे, तू इतलो भियेता कित्याक? जातली सारकी ती. दादा दोतोराक हाडूंक गेला न्ही. आईक आतां हॉस्पिटलान व्हरतले रे. तिका तपासून जातकच दोतोर सांगतलो रे कितें ते. आई. अरे तू इतलो रडटा कित्याक? आई बरी जातली रे. तू हांगा ह्या खुर्चेर बस पळोवया. करण, करण, तुजी आई खंयच्या कुडीन आसा रे? आगी ताका कित्याक विचारता? हांव जाणा ती खंय आसतली ती. यो म्हज्या वांगडा, हांव दाखयता. बाई, दोतोर अजून मेरेन येवंक ना मरे. अरे रोखडोच कसो येतलो तो? दादा थंय पयलीं पावूंक नाका. तू आतां वगी बस पळोवया. हांव भायर वचून पळोवन यो. काय नाका, तू थंयच बस. येतलो दादा. हो पळय, आयलो दादा. बाबा, बाबा भायर यो, दादा आयलो. येत, येत, भितर येत दोतोर. पेशंट खंय आसा? भितरले कुडीत, म्हज्या वांगडा येत. श्याम, दोतोर खंय मेळ्ळो रे? त्याच्या घरा कडेन काय त्याच्या हॉस्पिटलांत? हॉस्पिटलांतून आशिल्लो, थंयच्यानूच घेवन आयलो. जावं बाबा, तो हॉस्पिटलांतल्यान हांगा येवपाक तयार जालो हेंच व्हडलें. काका, आमच्या आईक तोच तपासता न्ही, ताचीच केस ती. अशें अशें, तशें जाल्यार चड बरें जालें. दादा, दादा, आमकां आतां एक भयण मेळटली रे. अरे शरद, तू दादाक अशें कित्याक विचारता रे? काका, आई आली खूबदां म्हणटाली, चलीच जाल्यार पुरो, चलीच जाल्यार पुरो. देवा, म्हाका चलीच दी. शरद, अरे ते पयलींच कळना न्हू रे दादा. शरद, तुजो भाई सांगतात ते सामकें खरें. आमकां एकत्र आनी एक भाऊय मेळूं येता. अरे चली जावं ना जाल्यार चलो, कितेंय जावं, बरे भाशेन वयनीची सुटका जाल्यार पुरो. बाबा आयलो. श्याम, दोतोराक हॉस्पिटलांत सोडून यो. राव राव, मातसो राव. म्हाका तुज्या बाबा कडेन मातशें उलोवपाचें आसा. आनी तुमी सगळे मातशे भायर वचात पळोवया. चलात रे. करण, शरद, आमी भायल्या वसऱ्यार या. दोतोर, भिवपाचें कांय ना न्हू? हांवें तुमकां पयलींच सांगिल्लें, ह्या वयार तिका भुरगें उपकारना म्हणून. पण तुमी हांवें सांगिल्लें काना मनार घेवंक ना. हय दोतोर, आतां जालें तें जालें. म्हजी चूक जाली. आतां कितें करपाक जाय? तिका आतांच हॉस्पिटलांत एडमीट करची पडटली. पूण दोतोर, तिका फक्त 8 म्हयनेच जाल्यात.
धड 9 महिने लेगीत सारखे पुराय जावंक ना. जाणा पण तुम्ही पळयल्यात न्ही तिका कशे त्रास जातात ते. कितेंय तरी कॉम्प्लिकेशन आसा. तिचेर हॉस्पिटलानूच उपचार जावपाक जाय. हांव आमच्या हॉस्पिटलाची ॲम्ब्युलन्स धाडून दितां. येता तिका बेगीन घेवन या आतां. रावात दोतोर. श्याम भितर यो. कितें बाबा? हांकां सोडून यो. बरें बाबा, येत दोतोर. यो नारायण यो. रामनाथ, अरे दोतोरान कितें सांगलां? म्हाका सगळें सांग पळोवया सारकें. हे काय ना. कांय ना? कांय ना कशें? तूं कितें तरी लिपयता म्हजे कडल्यान. असो बस पळोवया. हां, आतां सांग कितें जालां तें. काय ना रे. कांय ना? तूं म्हाका खरें कितें तें सांगता काय ना? सांगता बाबा सांगता. तुजे कडल्यान आनी कितें लिपयतलो. अरे जालें कितें? आमकां 3 चले आसात तरी लेगीत आमचे एका इतल्या वर्सांनी आनी एक भुरगें आसचें अशी बुद्धी जाली. हांवें तिका तरांनी समजायली पूण ना. आमच्या चल्यांक भयण ना. ताका एक भयण जायीच. हे फावटी आपल्याक चलीच जातली अशें म्हाका परत म्हणपाक लागली. हांवें सांगलें तिका, हे पळय आमकां 3 चले आसात ते पुरो. आतां इतल्या वर्सांनी ह्या वयाचेर भुरगें जालें जाल्यार लोक मनांतल्या मनान हांसतले आमकां. पूण हिचें उरफाटें म्हणटा कशी कांय आसना. लोक आमकां भुरगें जालें जाल्यार ताका आमी पळयतले, लोक पळोवंक येवचे नात. ह्या उतरार हांव आनीक कितें उलयतलो. मागीर फुडें कितें जालें? मागीर कितें? हांव हिका घेवन आतां आयिल्ल्या दोतोरा कडेन गेलो. म्हणलें हांवें समजावचे परस दोतोरान सांगलें जाल्यार बरें. दोतोराक ही कितें म्हणटा तें सांगलें. ताणें हिका तपासली आनी आमकां सांगलें, हें पळयात हिका अजुनूय भुरगें जावं येता. पूण आतां ह्या वयार भुरगें जावप बरें न्ही. कॉम्प्लिकेशन जावं येता. पोटांत केन्ना भुरग्याची वाड सारकी जावंक पावना. बाळंतपणा वखदार आवय आनी भुरग्याच्या जिवाक धोको उपरासूं येता. तेन्ना म्हाका दिसता तुमी तुमची इत्सा सोडून दिल्यार बरी. आतां कितें करपाचें तें तुमीच थारायात. दोतोरान कितें सांगलें तें आयकून आमी घरा आयलीं. फुडें कितें? हिची शाणेपणां. सगळे दोतोर अशेंच सांगतात, खंयच्याय बाळंतपणा वेळार धोको आसताच. म्हणून कितें लोकांनी भुरगीं नाका म्हणल्यात? तें कांय ना. म्हाका आनी एक भुरगें जाय म्हणल्यार जायूच, तें बी चली अशें म्हणूंक लागली. हांवें हें लेगीत म्हणलें, आगो तें कितें आमच्या हातांत आसा. मागीर कितें? घोवा बायलेच्या वादांत शेवटाक कोण जिखता हें तुका आनी सांगूंक जाय. अशें जालें तर बरें. तुका आतां दोतोरान कितें सांगलां? हिका हॉस्पिटलांत एडमीट करची पडटली. एम्ब्युलन्स धाडून दिता अशें म्हणलात ताणें. एम्ब्युलन्स आयली. तयारी करपाक जाय. राव हांवूय येता भितर. बाबा एम्ब्युलन्स आयली. आईची तयारी जाल्या मरे. आवय गे आवय. सावकाश. दुर्गा घट धर गो तिका. आई खंय वयता गे? सण्या हांव रोकडी हॉस्पिटलान वचून येता. तूं रडू नाका. हांव येता तुज्या वांगडा. नाका, तूं बाबा वांगडा राव आनी ताका त्रास दिवं नाका. बरो करून राव. खूब वगत जालो न्ही. दोतोर अजून भायर येवंक ना. वयनीची केस मातशी कॉम्प्लिकेटेड आसा न्ही, तेन्ना वेळ लागतलोच. देवी सायबिणी, तिची राखण कर गे सायबिणी. आगो हळू केद्या व्हडल्यान उलयता. ती नर्स येवन तापयतली मगो आमकां. बरें. दुर्गान करणाक आनी शरदाक मातशें वेवस्थीत खावंक बी दिल्यार पुरो. तूं बेश्टो हुस्को करूं नाका.
आमचे दुर्गा खूब हुशार आसा. ते आपले काम व्यवस्थित करतले. शरद ल्हान आसा न्ही म्हणून मातसो हुस्को दिसता. तू काय भियो नाका. दुर्गाक बरी समज आसा. ते हांव नकळो तर. दोतोर आयलो. दोतोर कशी आसा वयनी? म्हाका जाचो भंय दिसतालो तेंच जालें. केस सिरियस जाल्या. पूण आमी यत्न करतात तिची वेवस्थीत सुटका करपाक. पूण काय सांगू नजो. आवय काय भुरगें असोय प्रश्न उबो रावं येता. देवाची कृपा जाल्यार दोगांयची वेवस्थीत सुटकाय जावं येता. कितेंय करात पूण म्हज्या घरकान्नीक वाचयात. तिचें कितेंय बरें वायट जायत जाल्यार म्हजो सगळो संवसार कोसळून पडटलो. आमी यत्न करतात न्ही. तूं देवाक उलो मार. ताची प्रार्थना कर. रामनाथ, तू मातसो सुशेगाद बस पळोवया. बेश्टो उचांबळ जावं नाका. तुका पयलींच प्रेशराचें आसा. दोतोरान सांगलां न्ही ते उपाय करतात म्हणून. ताका पयलीं म्हाजे वांगडा येवनी. एका फॉर्माचेर ताची सायन जाय म्हाका. रामनाथ, चल दोतोरा वांगडा आनी सायन करून यो. श्याम, तू चल त्याच्या वांगडा. कसलो फॉर्म? ताचेर सायन कित्याक मारपाक जाय? केस सिरियस आसली जाल्यार तशी एका फॉर्माचेर सायन घेतात. आपलो हॉस्पिटल आनी उपचार करतल्या दोतोराचेर विश्वास आसा अशें तातूंत बरयल्लें आसता. फाल्यां पेशंटाचें कितें बरें वायट जालें जाल्यार हॉस्पिटलाक आनी दोतोराक आपूण जापसालदार धरचे नात अशें बरोवन दिवचें पडटा. अरे देवा, हाचो अर्थ वयनी खूपच सिरियस आसा तर. देवा, तिचो सांबाळ कर रे बाबा. तिका 3 चले आसात. तांची काकूळट कर रे बाबा. आगो हळू हळू जालें तुजें परत सुरू. हो पळय, रामनाथ आनी श्याम आयले. श्याम, तो दोतोर वयनी वांगडा आसा मरे? तो आसा भितर. आनिकूय एक दोतोर आसा थंय. श्याम, मातसो कुशीक यो पळोवया. कितें काका? आरे, तुज्या आईचें सगळें पळोवन म्हजे तकलेंत न्हय न्हय ते विचार येतात. खरें म्हणल्यार तुका ती विचारपाची ही वेळ न्हू. पूण विचारल्या बगर म्हज्यान राव नजो. एक सांग, तुजे शिर्विसेचें खंय पावलां? काका, तुजे तकलेन कितें चल्लां तें हांव समजूं शकता. म्हणून सांगता, म्हजी खटपट चालू आसा. मेळटली शिर्वीस खंय तरी. तूं ग्रॅज्युएट जाला. खरें म्हणल्यार येन्ना खंय तरी तुका शिर्वीस मेळूंक जाय आशिल्ली. कॉलेज सुटिल्ल्याक 2 वर्सां तरी जावंक ना आतां? हय काका. काका, दोतोर आयलो. दोतोर, कशी आसा ती? तिची सुटका जावन चली जाल्या. चली बरी आसा. पूण आमकां तिच्या आवयक वाटोवपाक जमलें ना. आय एम सॉरी. आई. श्याम, आई. नारायण, नारायण, आयकलां मरे तुवें दोतोरान कितें सांगलें तें? चली जाल्या म्हाका. बरी आसा खंय. बरें, कसलें बरें. जातानाच आवय खाल्ली. रामनाथ. तिकळे खंयचे? तिकळे. अरे 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 रामनाथ, कितें जाता तुका? रामनाथ, रामनाथ. श्याम, श्याम, दोतोराक बेगीन आपय. कितें जालां? कसलो बोवाळ? हो पळय, रामनाथ कितें करता तो? घुगळ आयल्या अशें दिसता. ताची जीबूय जड जाल्या दोतोर. ताका भितर घेयात. नर्स, हा डॉक्टर. ह्याका भितर व्हरपाची तयारी कर. पळोवया कितें जालां तें. बरें डॉक्टर. बाबा, बाबा, कितें जाता तुका? काय भिवू नाका. दोतोर तपासतलो तुका. चलात चलात. स्ट्रेचराचेर घालात ताका. नर्स, हा डॉक्टर. तपासता त्या रुमान व्हर ताका. बरें डॉक्टर. तुमी येवं नाकात. हांगाच रावात तुमी. चलात रे, उकलात बेगिना. चलात चलात. बरें बरें. काका, आई भशेन बाबा आमकां सोडून वचना मरे. चे, कितें उलयता रे तूं? तशें उलयना. अशा वक्तार काळीज घट करची आसता. देवाचेर भरोसो दवरचो आसता. तो अजून जाणटो खंय जाला? ताची तरी कितें चूक आसा? एक जाता म्हणसर दुसरें उबें जाला. देवा, भावजीक सारको कर रे बाबा. जातलो तो बरो. देव काय इतलो वायट वागूंक शकना. तुम्ही म्हणटा तशेंच जावं. दोतोर आयलो. दोतोर, कसो आसा रामनाथ? भिवपाची कांयच गरज ना.
तो जातलो सारको. ताका ल्हानसो एटॅक आयिल्लो. आमचे उपचार करप चालू आसात. बरें, येता हांव. ताचे तकलेर ताण आयलो गो लक्ष्मी. चड विचार केल्ल्यान जाला ते. पूण ताकाय आमी दोश दिवपाक जायना. ताच्या संवसाराचो भार त्याच्या एकट्याचेर आसा न्ही. कसलो प्रसंग हो. वयनी गेल्ल्याचे दुःख करप काय भावजीक एटॅक आयला तेचो हुस्को करप. आनी ती बाबडी चली जाल्या ताचे विशीं खोशी मनप काय ताका पळोवपाक ताची आवय ह्या संवसारात ना ताचे दुःख करप. सांगात मो. कितें सांगू, तुज्या प्रस्नाक जापूच ना. काका, आता फुडें कितें करपाचें रे? तूं कांय भिवू नाका. हांव आसा न्ही. कितें करूंक जाय तें मागीर थारोवया. आतां ह्या वेळार आमी दोतोराची वाट पळोवया आनी तो कितें सांगता त्या प्रमाण करुया. कळ्ळें? आल्ले लेले शाणे म्हणजे ते शांता. आई आई पळय गे कशे हसता ते. आयज कोणाचो मामा आयला? कोणाचो मामा गे? शांताचो. हसले गो शांता. शांता हो पळय कुशीक कोण बसला तो. कोण तो सांग म्हाका. शरद मगो तो. शरद तुका हसले रे ते. आणि हो तुझो भाई कोण सांग. भाई जायना म्हणू. आणि मातशे व्हडले जातकच जमतले तुका. हा ताका हसून दाखय पळोवया. अरे करण हसले मरे तुकाय पळोवन. हुशार आसा हा आमचे शांता. आगो, हे मामा आनी रामनाथ खंय गेले? ते भायर पासोळे मारीत गजाली करताले वदळ. श्याम, दारांतल्यान भायर पळय रे दिसतात जाल्यार. काका, काकी सांगताली ते खरें. ते भायर आंगणान पासोयो मारता. म्हाका मुद्दाम आपयला कितें तरी काम आसा अशें सांगून, आनी हे भायर सुशेगाद पासोयो मारतात. बरें मरे हे. तुम्ही कितें उलयता हे? तशेंच कसले तरी म्हत्वाचे उलयता आसतले ते. नारायण बाब, हो पळय आयलो रे हांव. दुर्गा, त्या शांताक म्हजे कडेन दी. हांव ताका भितर व्हरता. भावोजीक आनी राग येवपाक कारण नाका. हांवूय येता गे भितर. दादा आमी भायर खेळूंक वतात रे. चल रे शरद. भाऊजी आतां यो पळय भितर. तें ना मरे थंय. आसा जाल्यार हांव भायर आशिल्लोच बरो. कोण रे ते? तेंच तें तुजी भाची. म्हाका ताचेर नदर घालपाची ना. ना यो तूं. अरे जगन्नाथ, कितें जालां? आनी ह्या नारायणाक तुवें मुद्दाम कित्याक आपोवन घेतला? ते सगळें मागीर सांगता. म्हाका एक सांग भाऊजी, तुका म्हजे भाचयेचेर नदर घालपाची ना म्हणल्यार कितें? ती तुजी चली न्ही. ताणें अशें कितें केलां जाचे खातीर तूं ताचो इतलो राग करता? कळत म्हाका? खबर ना तुका? काय पिशेपणां पांगुरता? जायना फुडें आवयक खाल्ली. बापायक हारीचो एटॅक आयलो. म्हाका असो हो कुलपात करून दवरलो. म्हज्या सगळ्या संवसाराची वाट लावन उडयली. अपशकुनी खंयचें तिकळें. म्हाका कळटा रे भाऊजी. आका गेल्ल्यान तुका खूब दुख्ख जालां. पूण म्हजी भयण गेल्ल्यान म्हाका कांयच दिसूंक ना तर. म्हाका एक सांग, तातूंत त्या इल्ल्याच्या भुरग्याची कितें चूक रे? ताणें आपल्या आवयक मारल्यात. त्या पोराक जल्माक घालतना तिचो जीव गेला हें तूं विसरूंक शकता? अरे पूण ते खातीर तूं शांताक जापसाल धरता म्हणल्यार धरतात. ते तिकळे म्हजे नदरे मुखार नाकात नाका. अशें बरें आसा. आतां हांव तुका विचारता, ह्या पिरायेचेर म्हज्या आकाक भुरगें उपकारना म्हणून दोतोरांनी तुका सांगिल्लें काय ना? तरी लेगीत आकाक दीस गेले. हाका कोण जापसालदार? तूं न्हू? ना, हांव हें उलयतां ताचें तुका वायट दिसतलें.
पण म्हज्या भयणीच्या मरणाक तूं जापसालदार अशें हांवूय म्हणूं शकता. जगन्नाथ जगन्नाथ वायट दिसलें मरे तुका? काळजान रोमली मरे म्हजी उतरां. हांव हाचेर कांय उलयना. तुम्ही म्हाका कितलेंय सांगलें तरी लेगीत म्हजें मत बदलचें ना. त्या तिकळ्या खातीर म्हजो संवसार उबांतार पडला हें तुमकां मान्य जावपाक जाय. आसूं, तुजे कडेन उलोवन कांय फायदो ना. तूं आपलें तेंच खरें अशें म्हणटलो. पण कांय काळ वतकच हांव कितें म्हणटा तें एक दीस तुका पडटलें. म्हाका दिसना तशें जायतशें. तें आसूं, आतां मुद्द्याचें उलय. तूं मुद्दाम आमगेर कित्याक आयिल्लो आनी ह्या नारायणाक कित्याक आपोवन हाडला? सांगता बस पळोवया. मातसो सुशेग घे. नारायण, तुका हांवें मुद्दाम आपोवन हाडला तो ह्या खातीर. म्हजे भावजेचेर खूब वायट प्रसंग आयलो हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. तुवें आनी तुजे फॅमिलीन ताचे खातीर खूब कितें केलें आनी अजुनूय करतात. ते करूंकूच जाय न्ही. आमी ताचे शेजारी. आमी ताका ह्या वेळार पावचे ना जाल्यार कोण पावतलो? मनीसपण म्हणून कितें आसता न्ही. सारकें. भावजे आका गेलें. ताच्या बाळणपणा वेळार तुका खूब खर्च जाला आसतलो. तुकाय आड जाली. देवाचे दयेन तुजो जीव वाटालो आनी तूं तुज्या पांयार उबो रावंक शकलो. ते खातीरूय तुका खूब खर्च करचो पडलो आसतलो. तुजें अशें जाल्ल्यान तूं तुजी रिक्षाय चलोवंक शकना. आतां तुजो संवसार फुडें कसो चलतलो हाचो विचार करून हांव हांगा आयलां. जगन्नाथ, हांवूय तोच विचार करतालो. फुडें कशें करपाचें? पळयात, श्याम बरो शिकला, ग्रॅज्युएट जाला, पूण अजून ताका सर्वीस मेळूंक ना. करण आनी शरद अजून शिकतात आनी आतां आनी ते शांत आसा. ताचे विशीं विचार करूं नाका. ताचें नांवूच काडूं नाका. बरें ना काडिना. आतां तुवें कितें विचार केला? विचार कितें करूं? श्यामाक शिरवीस आशिल्ली जाल्यार हो प्रश्नूच येवचो नाशिल्लो. मामा हावलो. अरे अशें कितें? उलय मरे. तूं आतां ल्हान न्ही. सांग कितें सांगूंक सोदता तें. बाबाची रिक्षा आतां हांव चलयता आनी भाडी मारता. कितें? सर्वीस करची सोडून तूं रिक्षा चलयतलो? तूं इतलें शिकला आनी सर्विशी विशीं चिंतचें सोडून रिक्षा चलोवंक सोदता? पूण बाबा, शिकिल्ल्या मनशांनी रिक्षा चलोवन आपलें पोट भरूंक जायना अशें कोणें सांगलां? श्याम, हो तुजो प्रश्न खऱ्यांनीच विचार करपा सारको आसा. अरे पूण जगन्नाथ, मागीर हाका इतलो शिकोवन उपेग कितें? बाबा, रिक्षा चलयता चलयता हांव शिर्वीसूय मेळपाचो यत्न करतलो. मेळ्ळी जाल्यार बरें आसा, नाजाल्यार रिक्षा आसाच. वा श्याम, तुजे विचार खूब बरे आसात. भाऊजे, आतां चड विचार करूं नाका. तुजी रिक्षा श्यामाक चलोवं दी. मारून दी ताका भाडी. कितें मेळटा ती जोड हाडून दी घरांत. जावं दी मोठो. घेवन दी संवसाराची जापसालदारकी. त्या भायर सर्वीस मेळटा जाल्यार ती पळोवन दी. बरें, तूं म्हणटा तशें. आनीक दुसरो कितें उपाय दिसना म्हाका. चला, एक प्रश्न सुटलो. दुसरो प्रश्न म्हणल्यार घर सांबाळपाक एक बायल मनीस घरान आसपाकूच जाय. भाऊजी, तुज्या घरान पयलीं हें काम म्हजे आका करताले. नारायण, आतां ही जापसालदारकी तुजे धुवेन आनी घरकान्नीन आपल्या आंगार घेतल्या हें म्हज्या लक्षांत आयलां. खऱ्यांनीच शेजार आसचो जाल्यार तुजे फॅमिली सारको. जगन्नाथ, हें पळय, म्हजेर असलो प्रसंग आयिल्लो जाल्यार म्हाका खात्री आसा रामनाथाची फॅमिली लेगीत हेंच करतली आशिल्ली. अरे पण तुजोय संवसार आसा न्ही रे. तुमी कितले म्हणून लक्ष दितले? तेन्ना म्हाका दिसता श्यामान लग्न जावन भावोजीक सून हाडल्यार बरी. म्हणटकच हो दुसरोय प्रश्न सुट्टलो. मामा, म्हाका इतले बेगीन लग्न जावपाचें ना. हांव पयलींच सांगता तुमकां. तूं लग्न जायना जाल्यार हो संवसाराचो गाडो वेवस्थीत कसो चलतलो तर? रामनाथ राव मातसो. म्हजें आयक.
ताका पयलीं स्वताची जोड घरांत हाडूं दी. संवसार कसो चलोवपाक जाय हें ताका कळूं दी. मागीर लग्न करुया ताचें. तो मेरेन म्हजी चली आनी घरकान्न तुमगेर येवन तुमकां मदत करतली. कितें म्हणटा जगन्नाथ? पूण तुका काय अडचण ना मरे? ना रे. तशें जाल्यार एकदम सगळें स्थिर जातकच करुया श्यामाचें लग्न. नारायण, म्हजो दुसरो प्रश्न तुवें मेकळो केलो. देव बरें करूं. आनी एक काम उरलां. म्हजे भाचयेची कुयदाद कोण करतलो? सद्या तें काम नारायण तुजे फॅमिलीन आंगार घेतलां. कांय दिसां पुरती बरें आसा, पूण फुडें कशें? भाऊजी, तूं कितें म्हणटा? तुका हांवें एकदां सांगलें न्ही, म्हाका त्या तिकळ्याची गजालूच नाका. अरे अशें म्हणून जायना रे. कितें तरी तोडगो काडूंक जाय. जगन्नाथ, हांव एक उलोव? उलय मरे. म्हजे चलयेक ल्हान भुरग्याची खूब आवड. ताचें आनी शांताचें बरें वता. दुर्गा कडेन शांता बरें ओग्गी रावता. आमच्या घरांतलीं सगळीं कामां म्हजी घरकान्न पळयता. त्या कारणान दुर्गाकूय वेळ मेळटा. तें सांबाळटलें शांताक. हें खूब बरें जालें. भाऊजी, तुका हांव आनीक एक सांगूंक सोदतां. बरे भशेन आयक. तुजो धाकलो चलो शरद खूब हुशार आसा. ताका बरें शिक्षण मेळ्ळें जाल्यार तो कोण तरी व्हड मनीस जावंक पावतलो अशें म्हाका दिसता. ते खातीर हांव ताका आमच्या शारांत व्हरूंक सोदतां. आमकांय भुरगे ना, तेन्ना आमी ताका आमच्याच भुरग्या भशेन सांबाळटले अशें हांव तुका सगळ्या मुखार उतर दितां. हातून आनी एक गजाल घडटली. ती म्हणल्यार तुमचे वयलो संवसाराचो इल्लोसो भार उणो जातलो. शरदाक तूं तुजे कडेन व्हरता? व्हर व्हर व्हर. ते भाचयेक कित्याक व्हरना? ताकाय व्हर मरे. मामा, हांव तुका शांताक व्हरून दिवचो ना, पयलींच सांगता. शरदाचें बरें जावंक जाय म्हणून तूं ताका तुजे कडेन व्हरता हें म्हाका कळटा. पूण बाबान सांगलें तरी शांताक व्हरपाची कांयच गरज ना. ना रे बाबा, ना, व्हरना ताका. जालें? अरे भाऊजी तशें कित्याक म्हणटात हें तुका कळना. श्याम, तुजे फॅमिलीक आतां तुवें पळोवंक जाय. तुजो बाबा असो कुलपात, करण शिकता, शांता ल्हान आसा. हांकां सगळ्यांक सांबाळपाची जबाबदारी आतां तुजेर आसा. तुज्या फाटल्यान आमी आसाच. कितें म्हणटा नारायण? श्याम, तुज्या मामान सांगलां तें सारकें मतींत धर. कळ्ळें मरे? हय काका. भाऊजी, तुका आनीक कितें उलोवपाचें आसा जाल्यार आतांच उलय. तूं म्हाका मान दिता म्हणूनच हांव फुडें सरून हें सगळें थारोवपाक शकलो. तुका म्हजो राग येवंक ना मरे? ना रे जगन्नाथ, तूं कितें करता तें आमच्या बऱ्या खातीरूच करता हें काय हांव नकळो. पूण जगन्नाथ, तूं म्हणटा न्ही हांव त्या तिकड्याक कित्याक दुशणां दिता म्हणून. पळय, तें जाल्ल्याक म्हज्या संवसाराची कशी दयना जाल्या ती. ताणें आपल्या आवयक खाल्ली, बापायक कुलपात केलो. आतां ताचो शिकिल्लो भाव सर्वीस करची सोडून रिक्षा चलयतलो. दुसरो भाव आपल्या फॅमिली कडल्यान पयस वचून तुजे कडेन रावतलो. आनी हें सगळें तें तिकळें ह्या जगात आयल्या उपरांत घडलां. मागीर ताका हांव शकुनी मानचें न्हय तर कितें मानचें तूंच सांग. त्या तिकळ्याचें हांव तोंड पळोवचो ना म्हणल्यार पळोवचो ना. भाऊजी, भाऊजी, हें कितें उलयता रे तूं? अशें म्हणून आसता? रामनाथ, रामनाथ, अरे कितें पिशापणां उलोव नाका रे. तुम्ही म्हाका कांयच सांगू नाका. जाचें जळटा ताकाच तें कळटा. तुमकां कितें तोंडान सांगू? बाबा, एकटोच बसला? हय रे बाबा, आनीक कितें करूं? घरात कोण ना, सगळीं भायर गेल्यात. भायर गेल्यात? कित्याक? अशें कितें रे, आयज त्या तिकऱ्याचो 5वो वाडदीस न्हू. आयजूच ताणें आपल्या आवयक खाल्ली न्ही.
त्या खातीर भायर भोंवपाक गेल्यात सगळीं. कोण कोण गेल्यात आनी कशी गेल्यात? श्याम, दुर्गा आनी ते तिकळे. श्यामान आपली नवी गाडी व्हेल्या. हांव घरा आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय वचूंक मेळटलें आशिल्लें. खंय गेल्लो तर तूं? म्हाका एकट्याक मेळूंक जाय आशिल्लो. तो म्हजे सर्विसे खातीर खटपट करता. जाता तर तें काम? हां, जायत आयला, केन्नाय जाव येता. जाल्यार पुरो एकदां. बाबा, म्हाका तुका कितें विचारूंक जाय. विचारूं? विचार. बाबा, 5 वर्सां पयलीं आयचे तारखेन म्हजी आई गेली. तेन्ना तुका खूब वायट दिसलां आसतलें. इतलीं वर्सां एकठांय आशिल्लीं तुमी. अचकीत ती गेल्ल्यान तुका खूब दुख्ख जालां आसतलें. ते खातीर तुका हार जाली. तुजो उजवो हात चलना जालो. तुजें रिक्षा चलोवप आपसूक बंद जालें. हें सगळें जालें म्हणून तुका शांताचो राग येता, म्हणून तूं ताका तिकळे म्हणटा, हय मरे? काय उलयना? बरें आसा, तुका सांगपाचें ना मरे, नाका सांगूंक. आनीक एक, शरदाक जेन्ना मामा आपले कडेन घेवन गेलो तेन्ना तुका कितें दिसलें? अरे पूण तूं हें आयज सगळें कित्याक विचारता? आयज कितें जालां रे तुजें? सांग मरे, शरद तुजे कडल्यान पयस गेलो तेन्ना तुका कितें दिसलें? कितें दिसतलें? आपणा सद्दां दिसपी एक मनीस अचकीत आपणाक दिश्टी पडना. तो मनीस परत केन्ना दिश्टी पडटलो हें आपणाक खबर नासता. तेन्ना मनशाक कितें दिसता तें ताच्या ताकाच खबर. तें जाल्लें दुख्ख उतरांनी सांगूंक जमचें ना. पूण हांवें तें सोंसलें. पिलां व्हडलीं जालीं म्हणटकूच ताका घोटेर सोडचोच पडटा. ते बगर ती बळिश्ट जावंक शकना. आपल्या बळार जगूंक शकना. तांच्या बऱ्या खातीर तांकां आपल्या आवय बापाक सोडून वचचें पडटा. हें सगळें चिंतून हांवें तुज्या मामाक शरदाक ताचे कडेन व्हरपाक दिला. आनी समज शरदा प्रमाण हांवूय तुजे कडल्यान पयस गेलो जाल्यार? आयज कितें जालां रे तुका? कितें आडते पडते प्रश्न विचारता? सांग मरे. कांय सांगिना. भितर चल आनी म्हाका पिवपाक इल्लें उदक घेवन यो. हाडटा. आयज हो करण अशें कितें उलयता? कितें जालां काय? बाबा, हे घे उदक. हांव मातसो भायर वचून येता. हें पाकीट श्याम येतकच ताचे कडेन दी. खंयचे तरी कंपनी कडल्यान तें आयलां अशें दिसता. विसरूं नाका हां. आयकलां मरे? हे पळय मेजार दवरला. हय रे, मातसो राव मरे. येतलो श्याम आतां. तूं आनी परत भायर कित्याक वता? ना ना, म्हाका वचपाक जाय. बाबा, पांयां पडटा. आं? हें आनी कितें नवीन शिकला तूं? येता बाबा. आयचो करण सामको वेगळोच आशिल्लो. आयज मेरेन तो म्हजे कडेन इतलो केन्नाच उलोव नासलो. मनशाचे तकलेंत कितें चलता हें कोणाच्यानूच सांगूं नज. कसलो विचार करता काय हो पोर? परत येतकूच सारकेंच विचारचें पडलें. बाबा, करण अजून येवंक ना घरा? आमी भायर सरतना घरान आशिल्लीं जाल्यार आमच्या वांगडा ताकाय येवंक मेळटलें आशिल्लें. आरे, तो येवन परत गेलो लेगीत. बरोच वेळ म्हजे वांगडा उलयत बशिल्लो. तरातरांचे प्रश्न विचारतालो. ताचें वागप आयज विचित्रूच दिसलें म्हाका. हां, बरी याद जाली. ताणें तुजें एक पाकीट थंय मेजार दवरलां. खंयचे तरी कंपनी कडल्यान आयलां अशें म्हणटालो तो. कंपनी कडल्यान? खंयच्या कंपनी कडल्यान? पळय मरे उगडून, कळटलें तुका. बाबा, बाबा, करण घर सोडून गेला. हे पत्र ताणेच बरयला. कंपनीचे म्हणून तुका बेश्टेच सांगला ताणें. अरे पूण खंय गेलो तो? सांग तरी बेगीन. ते बरोवंक ना ताणें. आपणाक सोदपाचे भानगडीन पडूं नाका, पुलिसाकूच सांगू नाका अशें बरयलां ताणें पत्रांत. पुलिसांक कळ्ळें जाल्यार तो आनीक परत घरा येवचो ना अशें बरयलां. अरे देवा, तरी तो म्हजे कडेन आयज विचित्र कितें तरी उलयतालो. म्हजे कडेन उलयतना ताची वचपाची सगळी येवजण ताच्या तकलेंत घोयटाली. वतना म्हज्या पांयां लेगीत पडलो. हाचो अर्थ ताका सोदूंक वचप काय उपयोगाचें ना. उलयता उलयता मदींच तो आपले शिरविशी विशीं कितें तरी सांगतालो. तशें जाल्यार तो शिरविशी खातीर खंय तरी गेला तर.
करणाचो स्वभाव लक्षात घेत जाल्यार तो काम जाल्या बगर कसो घरा येवचो ना. आसूं, खंय गेलो जाल्यार बरो आसतकूच जालो. पूण बाबा, ताणें आपल्या वांगडा कितें व्हेला देव जाणा. कपडे, पयशे. बाबा बाबा म्हाका भंय दिसता. करण त्रासान पडना जाल्यार पुरो. तूं हुस्को करूं नाका. तो म्हजे कडेन जे तरेन उलयतालो ते अर्थी तो सगळे तयारीन गेला आसतलो. तूं म्हणटा तशेंच आसल्यार पुरो. आयज आनी बरोबर त्या तिकड्याचो वाडदीस. 5 वर्सां पयलीं ह्या दिसा तुजी आवय गेली. हांव कुलपास जालो. शरद मामागेर गेलो आनी आयज म्हजो दुसरो पुतूय घर सोडून गेलो. हें सगळें त्या अपशकुनी तिकडेच्या पांय गुणान घडलां. ह्याच खातीर हांव ताच्या तोंडार नदर घालिना. अपशकुनी पोरतें कळ्ळें? बाबा बाबा परत परत तेच झरयता. हे सगळें घडला तेका तेच आपसालदार कशें आसतले? तूं म्हाका शिकोव नाका. ओग्गी बस थंय. बसता. भाऊजी, हरशी म्हणून हांव ह्या दिसांनी तुमगेर येवपाचो आशिल्लोच. मदींच एक करणाची खबर म्हाका कळ्ळी. मागीर तस्सो कितें जालां तें तरी पळोवया असो विचार करून हांगा आयलो. मामा, ताचें पत्र तूं वाचलें मरे? हय, तें वाचतकच जीव थारार पडलो. ह्या पोरान कितें पिशेपणां केली काय कितें असो विचार म्हज्या मनान आयिल्लो. पूण तशें ताणें कांय करूंक ना अशें दिसता. भाऊजी, तुवें सांगिल्ल्या प्रमाण ताका खंय तरी सर्वीस मेळ्ळ्या जाव येता. तुका सांगिल्लें जाल्यार तूं एखाद्रें ताका वचपाक दिवचो ना असो विचार करून ताणें पावल उखल्लां आसूं. आसूं, ताच्या नशिबाचो तो. म्हजें मन सांगता तो खंय तरी बऱ्याक पावतलो. म्हाकाय तशेंच दिसता रे. जगन्नाथ, एक सांग, शरद कसो आसा? शिकता मरे बरो? आनी तुजें कितें तरी काम आसा अशें म्हणटालो तें कितें? सांगता. श्याम? अरे शांता खंय दिसना? तुज्या बापायक विचारून काय फायदो ना. विचारलें जाल्यार फॉस करतलो. त्या खातीर तुका विचारता. खंय आहा तें? म्हाका ताका पळोवपाक जाय आशिल्लें. मामा, दुर्गान ताका तांगेर व्हेला. बाबा हांगा आसा म्हणटकच शांत हांगा येवचें ना. तूं ताका मागीरूच सुशेगादीन मेळ. बरें. तशें जाल्यार एक काम कर. आतांच चल आनी नारायणाक आनी दुर्गाक हांवें आपयल्यात म्हणून सांग. काकाक आनी दुर्गाक न्ही? बरें तर, तांकां घेवनूच येता. अरे जगन्नाथ, आयज कितें तकले घेवन आयला? नारायणाक कित्याक आपयला? आनी दुर्गा कित्याक जाय तुका? सांगता मरे. भाऊजी, म्हज्या मतान तुज्या संवसाराचो गाडा आतां वेवस्थीत चल्ला. शरदाचें शिक्षण बरें चल्लां. तो आपल्या स्कुलान पयलो येता. 12वी करून तो दोतोर जावंक सोदता. तूं ताची काळजी करूं नाका. ताची सगळी जपसालदारकी मजेत. श्यामाचेंय आतां बरें चल्लां. ताणें रिक्षा विकून आतां टॅक्सी घेतल्या. ती टॅक्सी ताणें एअरपोर्टाक लायल्या म्हणटकच तो घरान जोडूय बरी हाडटा आसतलो. करणूय आतां भायर सर्वीस करपाक गेला अशें दिसता. आतां उरलें शांता. ताचें म्हण तुका कांय पडिल्लेंच ना. तेन्ना ताचेर हांव आनी कांय उलयना. हें पळय जगन्नाथ, आयल्यो पयल्यो गजाली नाकात. तुजो मुद्दो कितें तो सांग पळोवया. राव सांगता. हो पळय, नारायण आयलो. यो रे नारायण, बस. अरे जगन्नाथ, तूं केन्ना आयला तर? हो पळय, आतांच पावला. हांगा पावल्या उपरांत तुका रोखडोच आपोवपाक श्यामाक धाडलो. कितें जालां तर? करणाची गजाल म्हाका खबर आसा. ताचे विशीं न्ही, म्हाका दुसऱ्याच विशयाचेर उलोवपाचें आसा. नारायण, ताणें म्हाकाय अजून कांय सांगूंक ना. तुमी दोगूय एकठांय आसतना म्हज्या मनान आशिल्ल्या विशयाक हात घातिल्लो बरो. म्हणूनच भाऊजी तुका कांय सांगूंक ना. बरें, सांग पळोवया कितें सांगपाचें आसा तें. आमी आयकतात. नारायण, आयका. हांवें भाऊजीक म्हटलें की ताच्या संवसाराची गाडी आतां सारकी रुळार आयल्या.
ताचो एक पूत शरद म्हजे कडेन वेवस्थीत शिकता. करण शिर्वीस करपाक भायर गेला अशें दिसता. श्यामूय आतां जोडूंक लागला. ताणें संवसारान लक्ष घातलां. म्हणटकच आतां ताच्या लग्नाचें आमी मनार घेवंक जाय. सारकें न्ही म्हजें? सारकें. ही 5 वर्सां तुजे चलयेन हें घर सांबाळ्ळां. ते खेरीज शांताचेय कुयदाद घेतल्या. पूण अशें कितले दीस चलतलें? होय विचार आमी करूंक जाय. खरें न्ही भावोजी? म्हाकाय हाली तशेंच दिसूं लागला जगन्नाथ. धरुया ताचें लग्न. सांगपाचें म्हणल्यार म्हजे कडेन श्यामाक एक सोयरी घेता आयल्या. चलय बरी आहा. हें स्थळ मानलें जाल्यार श्यामाचो संवसार बरो चलतलो अशें म्हाका दिसता. मामा तूं तांकां ना म्हणून सांग. हांव ना जावचो त्या चलये वांगडा लग्न. अरे पण ते चलयेक तूं पळय तरी मरे. पयलेच ना म्हणून सांगता. तुज्या मनान आनीक कोण आसा काय कितें रे? जगन्नाथ, हांव सांगता तुका कितें तें. तो ते चलये वांगडा लग्न जावंक सोदिना मरे. नाका जावनी. हांव अशें म्हणटा ताका कारण आसा. हें पळय, आमच्या वायट प्रसंगा वेळार नारायण आनी ताची फॅमिली आमकां पावल्यात. दुर्गान तर म्हजें घर सांबाळपाचें काम फाटलीं 5 वर्सां जीव लावन केला. म्हजी जतनाय केल्या. म्हाका राग येता हें खबर आसून लेगीत त्या तिकड्याक ल्हानाचें व्हड केलां. असली चली मेळपाक खूब कुसतात. तेन्ना म्हाका दिसता श्यामांग मान्य आसा जाल्यार दुर्गाकूच म्हजी सून म्हणून म्हज्या घरांत हाडिल्ली बरी. वा वा भावोजी, कितें उलयलो रे तूं. बदळ ती सोयरीगत आयल्या म्हणून हें हांवें बेश्टेच म्हणिल्लें. तुज्या मनान आसा तेंच म्हज्याय मनान आसा. ते खातीरूच हांवें दुर्गाकूय आपयल्लें. म्हणलें सगळें समक्षच जाल्या बरें. कितें म्हणटा श्याम? आतां जाता मरे तूं लग्न? हय मामा. फर्स्ट क्लास. नारायण, तुजें कितें म्हणणें आसा जाल्यार आतां सांग. हांव आनी कितें सांगतलो. मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. भाऊजी, तू खरोच भाग्यवान हा. म्हणून तुका नारायणा सारको शेजारी मेळ्ळा. हाली तुज्या सारको मेवणो मेळूंक ना तर. अरे म्हज्या संवसारा पासत तूं कितली खटपट करता तर रे. करूंक नाका तर. भाऊजी, तुजो संवसार म्हणल्यार म्हज्या आकाचो संवसार. आका गेल्या उपरांत तो संवसार कोसळ्ळो. तो परतून उबारूंक हातभार लावप ही एका भावाची जापसालदारकी न्ही. म्हज्या भाचरांची आवय गेली. पूण आवय गेली म्हणून कितें जालें? तिचो भाव आसा न्ही. हांवें ताका मार्ग दाखोवंक नाका. कितें म्हणटा नारायण? जगन्नाथ, तुज्या सारके विचार संवसारांतल्या सगळ्या भावांचे आसपाक जाय. खरें रे नारायण. आतां आमी लागशीरचो मुहूर्त काडून तुज्या दुर्गाक रिसर म्हज्या घरांत हाडुया. हय मरे जगन्नाथ. कितें विचारता भाऊजी? बाबा बाबा, दुर्गा दुर्गा. कितें रे? केदें व्हडल्यान उलो मारता? कच्च करून आंग काडलें हांवें. कितें जाला? बाबा, कर्णाचें पत्र आयला. कितें? करण्याचें पत्र आयलां? खंय आसा तो? कितें करता? सांगता सांगता. पत्र दुबय सावन आयला. थंय ताका बरी शिर्वीस मेळ्ळ्या खंय. तुका बँकेन अकाउंट उगडूंक लायला आनी तुका चेक धाडून दिला. हांगासरले 50,000 रुपया तरी जातले. हांव जाणाच आसलो ताका खंय तरी बरी शिर्वीस मेळटली म्हणून. तशेंच जालें. देवानूच ताचेर कृपा केली. खरें तुजें. आतां हांगा केन्ना येता खंय? जमले जाल्यार ह्या चवथीक येता अशें ताणें बरयलां ह्या पत्रान. जाम. हे चल्याचो हुस्को आशिल्लो तो एकदां मेकळो जालो. दुर्गा, आलमारीच्या दावे वाटेन हांवें पयशे काडून दवरल्यात. ते मातशे घेवन यो. दोगांय ड्रायव्हरांचो पगार दिवपाक जाय. घेवन येता हा. श्याम, कर्णाचें पत्र आयलां तें तुज्या मामाक कळय.
तो सामको खुशी जातलो. हय बाबा कळयता मामाक. हे घे पयशे. श्याम, तुज्यो आतां 3 टॅक्सी आसात. तुजे कडेन काम करतात त्या ड्रायव्हरांचे पयशे तांकां वेळार दी हां. बाबा हांव तांचे पयशे केन्नाच दवरिना. तांचे संवसार ह्या पगाराचे चलता हें जाणा. दुर्गा हांव तांचे पयशे दिवन येता. बाबा आयचो दीस सामको बरो आसा हा. आयज आमकां करणाची खबर मेळ्ळी. आयज खावपाक कितें तरी गोड करता. तो आतां बरोच व्हडलो जाला आसतलो न्ही. तो गेल्याक आतां 10 वर्सां जाली. हे चवथीक आयलो जाल्यार आमकां पळोवपाक मेळटलो. कापात हां म्हाजो करण. आपली वाट आपुणूच सोदून काडली. पयस गेलो पूण बापायक विसरूंक ना. आमचो शरदूय ह्या वर्सा दोतोर जातलो. ताका ह्या चवथीक हांगा रावपाक यो म्हणून सांगूंक जाय. बाबा तुजे तिगूय पूत आतां बऱ्या मार्गाक लागले. आतां उरला ते शांता. जालें काय बरो खोशेन आसलो हांव. आनी तुवें त्या तिकड्याचें नांव काडलें. तुका सांगलां मुगो हांवें ताचें नांव म्हाज्या मुखार काडूं नाका म्हणून. बाबा बाबा बेश्टो तिडकू नाका. तुजो प्रेशर वाडटलो. काडिना हांव ताजी गजाल आनी ताजें नांव. जालें? शांताचें घर हेच न्ही? हय हेच घर. हांव भितर येव? हय. शांता हांगाच रावता न्ही? येयात भितर. हेच शांताचें घर. तुमी कोण? हांव भांगराचे गोंय ह्या पेपराचो रिपोर्टर. म्हाका शांताच्या बापायक मेळूंक जाय. कितें जालां? शांताक कितें जावंक ना मू? ना तशें कांय जावंक ना. तुमी बेश्टे भिवूं नाकात. मागीर कितें जालां तर? आमकां शांताच्या बाबाची मुलाखत घेवंक जाय. शांताच्या फॅमिलीचो फोटोय काडपाक जाय. आमकां मागीर तो आमच्या पेपरांत घालूंक जाय. पूण जालां कितें? अशें ते पोरान केलां तरी कितें? म्हणजे तुमकां अजून कांयच कळूंक ना? गोंयच्या बालांच्या कबड्डी टिमींत शांताची निवड जाल्या. आमच्या गांवांत खंयच्याच चलयेक अजून मेरेन असो मान मेळूंक नाशिल्लो. कितें? शांता गोंय राज्याच्या कबड्डी टिमींत पावले? इतलेंच न्हय, ही कबड्डी टीम आतां हरियाणाक कबड्डी खेळपाक वचपाची आसा. आमच्या शांतान केदें व्हडलें नांव मेळयलें. बाबा आयकलें तुवें? हे कोण? शांताचे बाबा? हय. बाबा तुमचें अभिनंदन. असली चली तुमकां आसप तुमचें भाग्य. आज सबंद गांव तुमचो आनी तुमच्या चलयेचें नांव घेत आसात. हे उलयना कित्याक? कांय ना, हरशींच. तुमी सांगिल्ली बातमी आयकून तांकां धपको बसला. अशें? जावं येता. हांव फाल्यां सांजचो कॅमेरामॅनाक घेवन तांची मुलाखत घेवपाक येता. कपडे घालून तयार रावात हां. बरें. येता हांव. बाबा तुमचें परत एकदां अभिनंदन हां. हांव भितर येवं? यो मरे. तूं स्कुलांतल्यान आयला? हय, म्हाका प्रिन्सिपालान धाडला. फाल्यां सकाळीं शाळेचे वतीन शांताचो सत्कार करतात. आमचो आमदार मुखेल सोयरो म्हणून येतलो. हें निमंत्रण तुमकां दिवपाक लायला. बाबा आयकलें? शांताची शाळा ताचो सत्कार करता. आमदार मुखेल सोयरो म्हणून येतलो. बाबा तुमी सगळीं सत्काराक येवपाकूच जाय हां. आमच्या वाठारांत आजून मेरेन खंयच्याच चलयेन इतलें नांव जोडूंक नाशिल्लें. सबंद गांव आज खोशी आसा. तुमच्या सगळ्यांचें अभिनंदन. आमकां सगळ्यांक शांताचो अभिमान दिसपाकूच फावो. येता. बाबा फाल्यां सकाळीं आमी सगळीं सत्काराक या मरे. म्हज्या बाबाक आनी आईक शांताच्या सत्काराचें सांगूंक जाय. आमच्या वांगडा तांकांय व्हरपाक जाय. बाबा वदळच्यान हांव इतलें उलयतां पूण तूं एकूय उतर उलयना. बरें तर तुका जाय तेन्ना उलय. हांव रांदचे कुडीन वता. भाऊजी, नारायण, अरे दोनूय बातम्यो कळना फुडें म्हज्यान रावून असो जालें. तस्सो उठलो आनी हांगा आयलो. करण दुबयक आसा आनी ताणें भावोजीच्या नांवान पयशेय धाडल्यात. हें आयकून इतलीं वर्सां मनान आशिल्लो हुस्को ना जालो. आनी दुसरी शांताची खबर. खऱ्यांनीच पोरान नांव काडलें. आवय नासतना वाडिल्लें पोर, पूण आपुणूच धडपड करून व्हड जालें. ताचें खऱ्यांनीच कौतूक करपाक जाय. अरे
पूण तें आसा खंय? ताचो ताचे शाळेत सत्कार आसा. आमचो आमदार मुद्दाम आयला त्या सत्काराक. ह्या गांवाचें नांव गोंयांत सगळ्यांक कळ्ळें ह्या खातीर शांताचें नांव गांवागांवांतल्या दरेकाच्या तोंडान आसा. श्याम, दुर्गा आनी ताची आई ही तिगाय जाणां सत्काराक गेल्यात. आनी भावजी वचूंक ना तर? जगन्नाथ, श्याम, दुर्गा आनी वयनी शांताच्या सत्काराक गेल्यात हें सामकें बरें जालें. ताणीच शांताचे घरचे म्हणून सत्काराक हाजीर रावपाक जाय. आयज शांताचें कितें आसा तें दुर्गान ताका लागीं केलें आनी माया लायली ह्या खातीर. दुर्गाच ताची आवय जाल्या. श्याम आनी वयनी शांताच्या फाटल्यान उबी रावली म्हणून तें पोर जगूंक शकलें. नाजाल्यार म्हाका दिसता तें केन्नाच सुकून सुकून मरतलें आसलें. जगन्नाथ, हें म्हाका कित्याक सांगता? हांव सगळें जाणा मरे. बेश्टो उलोवन कित्याक दाखयता? ना 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 ना, आयज हांव उलयतलोच. खरें तें खरें आनी फट तें फट. हांव उलयतां ताचें एकाद्रे भावजेक वायट दिसतलें, पूण ताणें विचार करपाक जाय. आनी हांव सांगता तातूंत कांय चूक ना हें समजून घेवंक जाय. जगन्नाथ, आयज नाका ती किजिलां. काय बऱ्यो गजाली घडल्या ह्या 2 दिसांत. करणाची खबर मेळ्ळ्या. शांताची गोंयचे कबड्डी टिमीक निवड जाल्या. अशा वक्तार रामनाथाक कित्याक त्रास दिता? त्रास करिना, पूण हांव ताका तो इतलीं वर्सां शांताचे बाबतींत कसो वागला ताची याद करून दिता. जल्माक येत पासून आतां मेरेन ताणें त्या पोरा कडेन एक उत्तर लेगीत उलोवंक ना. ताच्या तोंडार नदर घालपाक ताका वायट दिसता. कितें म्हणटा तो ताका? तिकळें. 3 भावां उपरांत जल्माक आयला म्हणून तिकळें. तें जातना ताची आवय मेली हो ताचो गुन्यांव. तिकळी म्हणून जल्माक आयिल्लीं भुरगीं अपशकुनी आसतात असो खुबश्या लोकांचो समज. वय तेच समजता. ते खाता कितें, पिता कितें, आंगाक घालता कितें, शिकता कितें, कांयच हाका पडूंक ना. त्या बाबड्या दुर्गान ताचेर माया केली म्हणून ते आमकां आयज दिश्टी पडटा. आनी हो स्वताक ताचो बापूय म्हणून घेवपाक लेगीत तयार ना. तें जल्माक आयल्या उपरांत हाका आर जाली हें तो लक्षांत धरता, पूण तो त्या दुयेंसांतल्यान वाटावलो हें तो विसरता. शरद आपले फॅमिली कडल्यान पयस पावलो हें ताका याद आसा, पूण तो आतां दोतोर जातलो हें ताच्या लक्षांत येना. श्यामाक सर्वीस करची सोडून रिक्षा चलोवची पडली हाचें ताका वायट दिसता. ताचो दोशूय तो शांताक दिता, पूण श्यामा कडेन आतां 3 टॅक्सी आसात हें ताच्या लक्षांत येना. करण भायर वचून भरपूर जोडूंक लागला. हें लेगीत शांताच्या जल्मा उपरांतूच न्हू. पुरो रे जगन्नाथ, कितलो उलयता? म्हाका उलोवंक दे. इतलीं वर्सां मनान जें सांठवलां तें एकदांच भायर उडयता. ताची बायल गेली ताचें दुशण तो शांताक दिता. ताची बायल ती म्हजी भयण न्हू म्हणून हांवूय शांताक दुशणां दिवं. शांताक आवय ना जाली. हें पोर आतां कशें जगतलें हाचें ताका कांयच पडिल्लें ना. आसूं रे, आतां मातसो ओगी राव. नारायण, हांव तुका विचारतां, हाका दोतोरांनी आनीक भुरगें उपकारना म्हणून सांगिल्लें काय ना? मागीर आनीक एका भुरग्याचो विचार केलोच कसो? मागीर बाळन जातना आपली बायल गेली हाचें दुशण तूं त्या निश्पाप भुरग्याक दिता. हांव तर अशें म्हणटा की म्हजी भयण गेली तें हाचे खातीर म्हणून अशें बरोबर जातलें तें. शी तशें म्हणू नाका. हय मरे, जालें तर. इतलीं वर्सां भावोजीन जे तरेन शांताक वागयलां ताका हांवें चूक म्हणचें न्ही. हय रे बाबा, हय. रामनाथाचे शांताचे बाबतींत खूब चुकला, पूण आमी उलयले ना. कित्याक तर तो ताचो बापूय. ताचो हक्क आसा ताचेर. आतां पुरो ह्यो गजाली. आमी वचुया शाळेत. सत्काराचो सुवाळो मातसो वगत तरी पळोवपाक मेळत जाल्यार पळोवया. बरें रे रामनाथ, आमी वचून येतात शाळेत. बरी याद जाली. सांजेचे भांगराचे गोंय पेपराचे लोक तुका मेळपाक येतले ते याद आसा मरे? कितें 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 कितें? भांगराचे गोंय पेपराचे लोक भावजीक मेळपाक येता?
कित्याक शांताची गोंयचे कबड्डी टिमींत निवड जाल्या आनी ते आतां हरियाणा राज्याक खेळपाक वचपाचे आसा. तेन्ना शांताचो बापूय म्हणून रामनाथाक ते कितें कितें विचारताले. ल्हानपणांत ते कशें आसले, कबड्डी खेळपाक केन्ना लागले, ते इतले बरे कशें खेळपाक शकले, ताका कोणा कोणाचो आदार मेळ्ळो, असले प्रश्न आयज सांजे वेळार येतात म्हणून काल सांगून गेल्यात. वा 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 वा. तशें जाल्यार ते हाका जेन्ना प्रश्न विचारतले तेन्ना आमी सगळे थंय हाजीर असले बरें. म्हाकाय पळोवपाक जाय. जल्माक आयिल्ले सान तिकळे तिकळे म्हणून हिणोवन ताचे कडेन एक उत्तर लेगीत न उलोवपी बापूय त्या बातमीदाराक तिचे विशीं कितें सांगता ते. भावजे तयारी केल्या मरे? बरी बरी कर तयारी. आमी येतात सत्काराक वचून. गेले गेले सुमित्रा सुमित्रा, पळयलो मुगो तुजो भाव म्हाका कशें तोमणे मारता तो. कितलीशींच वर्सां वांगडा संवसार करून जेन्ना एक मनीस हें जग सोडून वता तेन्ना फाटीं उरिल्ल्या मनशाची कितें परिस्थिती जाता तें ताचे ताकाच खबर. सुमित्रा, शांताच्या बाबतींत खरीच म्हजी चूक जाली गो. तूं गेल्ल्याचें दुख्ख सोसून जाल्ल्यान हांवें ताचेर व्हड अन्याय केलो गो. आताच तुम्ही ऐकले श्री पांडुरंग प्रासादिक नाट्य मंडळ विठ्ठलापूर साखळे हांणी सादर केल्लें आनी अनिल नायक हांणी बरयल्लें नभोनाट्य तिकळें. हातूंत वांटो घेवपी कलाकार आशिल्ले रामनाथ, लक्ष्मीकांत सावंत, सुमित्रा करिश्मा आमोणकर, श्याम मुकुंद नायक, करण महंतेश विजापूरकर, शरद सुनव बांदेकर, नारायण दामोदर मालवणकर, लक्ष्मी करुणा नायक, दुर्गा शिल्पा साखळकर, दोतोर गिरीश सावयकार, वॉर्ड बॉय 1 केशव नायक, वॉर्ड बॉय 2 राजेंद्र च्यारी, जगन्नाथ अनिल नायक, बातमीदार संजय रेवंडीकर, पिऊन राजेश शिरोडकर. ह्या नभोनाट्याचें पार्श्वसंगीत केल्लें डॉक्टर सुफला पुजारी हांणी. प्रस्तुती आशिल्ली डॉक्टर साईश देशपांडे हांची. आनी आकाशवाणी खातीर ह्या नभोनाट्याची निर्मिती केल्ली दामोदर आटलेकर हांणी.